नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 26 दिसां उपरांत सोनम वांगचुकान उपोशण घेतले फाटी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पेपर लीक विरोधात फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे दिले आश्वासन. जाल्यार वांगचुकाचे उपकार मानून सीजीपीचे आंदोलन उरले चालूच, सांगले दिपकेन. राष्ट्रीय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्यान विरेश बोरकारान घेतलो पक्षाचो ताबो. पक्षांतल्यान 10 जाणांक बेकायदेशीर रितीन काडप्याक पक्षांतल्यान काडलो भायर. 45 दिसां भितर करतलो वेंचणूक, विरेशाचो आदेश. नीट पेपर फुटी प्रकरणात दुबावितांक कडक ख्यास्त मेळची म्हूण फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करपाचो केंद्र सरकारान घेतलो निर्णय. विद्यार्थ्यांच्या भविश्याचेर कोणाक खेळपाक दिवचो ना, प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या निवासस्थाना भायर काँग्रेसीन केल्लो निषेध फक्त आसा प्रसिद्धी खातीर. भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान केली टिका. फाटल्या 4 दिसांसावन सीआरझेड नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यान मोरजेच्या तेंबड्यार बेकायदेशीर बांदकामां माती भरवण करपाक आसा सुरू. जाल्यार एका दादल्यान जीव सोंपोवपाचो केलो यत्न. आनी सीआरझेड उल्लंघनाच्या प्रकरणात आमदार मायकल लोबोक मेळ्ळी थाकाय. जीएमएफसी न्यायालयात नाझरी बीच रिसॉर्टा संबंधी प्रकरणात मायकलाक थारायलो निरपराधी. आता खबरो विस्तारान. नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थाना भायर काँग्रेसीन केल्लो निषेध फक्त प्रसिद्धी खातीर आसा अशी टिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्या. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा खातीर गंभीर आसा आनी ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय केल्या असोय दावो तांणी केलो. नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रस्नाक लागून राज्यातले राजकारण गरम जाला. भाजपाचे गोंय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रकरणाचेर काँग्रेसीक लक्ष केला. नीटातल्या बेकायदेशीरपणाच्या खऱ्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष करून सनातन धर्म आनी संविधानाचेर हो प्रस्न केंद्रीत करपाचो यत्न करता असो आरोप ताणें केला. मजगती मंत्री तशेंच आमदार दिगंबर कामत हाणें पेपर लीक घडणुकेचेर टिप्पणी करून फाटली 15 वर्सां अशी घडणुको घडत आसात अशें सांगलें. पूण हे खेपे केंद्र सरकारान बेगोबेग कारवाय करून एसआयटीची चौकशी सुरू करून अटक करून गुन्यांवकारांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटलो चलोवपाची तयारी केली अशेंय ताणें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निवासस्थाना भायर राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या निषेधाचेरूय भाजपान टिका केल्या. हो निषेध फकत प्रसिद्धी खातीर जाला असो आरोप दामू नायक हाणें केला आनी केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा विशीं गंभीर आसा अशेंय सांगलें. आणि या देशाच्या विरोधी या वातावरण तयार करपी कोण ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीन उरलें, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरलें, देवाक गळे मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचें नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारतात. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता. कोण तरी देव देवतांचेर कांय उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता. एक उरलें एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग. तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताजो निषेध करपाक लागून आमी सगळे आयज हांगा तुमच्या मुखार आसा. पेपर लीक जावप एग्जामेचो ही नवी घटना न्ही. पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत, कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या. ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतिल्लें आसा. अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना. आणि ह्या खेपेक सुद्धा जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें, इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर ताणें आज स्टेप्स घेतले. मजगती बुधवारा भाजपान काँग्रेसीच्या विरोधात निषेध मोर्चा घडोवन हाडलो. या वेळार कांय अपमानस्पद उतरांचो वापर जाल्ल्याचेय पत्रकारांनी दामू नायकाच्या नदरेक हाडले. जाल्यार आतां आयकात दामून दिल्ले पत्रकारांक उत्तर. दामू एकूच प्रश्न विचारता. 2-3 प्रश्न आसात. हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो तुम्ही तिगूय जाण दितले. नेमका पत्ता कळवा हे राहुल गांधी अशो घोषणा तुम्ही दिल्यो, त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान.
भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उभा केलेला पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडात शब्द कितलो सोपताचे तुमका दिसता काय? नया भाजपा हाचे बरोबर नीतिमत्ता सोडिल्ली नाही भाजपा अशें म्हणप. एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही, ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयकले कितें म्हणजे तुम्ही म्हटले न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांव आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोंक ना शब्द म्हणू नाका ते तुम्ही सांगा. न्ही एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक कोण वता, गाळी मारूं ना. पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा? पार्लमेंटरी गाळी मारपाक हा? पार्टी पयले होत्या भोव पागतात, काँग्रेस पार्टी ना ना त्यांच्यानी कितें ते शेड घातले म्हणून आता तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणातल्या दुबावित आरोपीक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार ह्या घोषणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्याकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केला. पळयात. नीट पेपर फुटी प्रकरणा वयल्यान पुराय देशभर बोवाळ पडला. दिल्ली जंतर मंतरा सयत गोंयांतय मोठी आंदोलनां जाली. कांय विद्यार्थ्यांचेर पुलिसांनी लाठीचार्ज लेगीत केली. कांय जाणांचेर एफआयआर नोंद लेगीत जाला. या सगळ्या प्रकाराचेर केंद्र सरकारान महत्वाची भूमिका घेतल्या. नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. पेपर लीक प्रकरणातल्या दुबावित आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्विट करीत सांगले. मजगती पेपर लीक प्रकरणात केंद्र सरकारान आपली भूमिका स्पष्ट केल्या असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याकडेन कसलीच तडजोड करचे पयलीं पारदर्शक परीक्षा प्रणाली खातीर कडक कारवाय आणि सुधारणा जाहीर केल्या. प्रधानमंत्र्यान उबारिल्ल्या पावलांचे मुख्यमंत्र्यान समर्थन केले. पेपर लीक प्रकरणांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे घोषणे उपरांत राष्ट्रीय आरोप प्रत्यारोपांक वेग आयला. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी हे घोषणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्याकडेन केंद्र सरकारान दुर्लक्ष केल्याचो आरोप तांणी केला. अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है. ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी. ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो. फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं. रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं और किस्म किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं. उनमें तो सुनवाई होती नहीं है. कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज्यादा. तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो. बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की. बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया. बच्चे अस्पताल में एडमिट है. मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था. एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने. पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो. ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं. थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था. बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं. आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे. कोई विजन ही नहीं है सरकार का. आपका कोई विजन ही नहीं है. अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे. कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप. अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे. आज आपका ये ट्वीट जो है ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मोर्जेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर CRZ नेमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांदकाम मातये बरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. हे फाटभुंयेर फाटल्या 4 दिसां सावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा. हेच वेळार देवादयेन एक दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी. एक दादलो आपलो जीव सोंपोवपाचो यत्न करतालो तेन्नाच ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत एकल्याचो जीव साल्वार केलो. किती झाले बाबा हे आता? झालं गेले आता घर उडवा चेड आज तुला सांजे गोड घेतलो घर उडीचा बाप चेड्याचो पण कितें घर पाहिजे आता चेड्याचो त्याचो तो केन्ना पासून हे मातसो स्पेशल भुरगो जाल्ल्या पासून जाल्ल्या घर हे आता घर हे केलं पळय ते भटकराचे काय कंप्लेंट असली काय NOC घेऊन ना तुम्ही? काय ना तिचे आता अशी कशी आता कुशी घालून बांधली 300 मिटरान घर आहा 300 मीटरान असं घर. बाहेर काय ना ओके येस. आणि घरान सुखात ना. नमस्कार. सध्या आम्ही आसात तेमवाडा मोर्जे दर्या देगेर आणि ह्या दर्या देगेर आज चौथ्या दिसा CRZ चे उल्लंघन करून जी बांदकामां मोडल्यात ती बांदकामां चालू आसा युद्ध पातळीचेर आणि आयज चौथ्या दिसा राजन हळणकर हांचे घार मोडपाक सुरवात केली आणि तांणी 2 वेळार सुसायड करपाचो यत्न केल्लो. तेच भशेन ताचो बापूय हांगासर शीक आसा आणि आता हांगासर ॲम्ब्युलन्स येवन ताका चेकअप केला पूण तो आता नॉर्मल दिसता. CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्या खातीर वट्ट 10 मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा आणि ती कारवाय सरकारी यंत्रणा करीत आसा. हांगासर पुलिसूय आणि यंत्रणा व्हडा प्रमाणात आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. CRZ उल्लंघनाच्या प्रकरणात कलंगूटचे आमदार मायकल लोबोक व्हडली थाकाय मेळ्ळ्या. म्हापसा हांगच्या JMFC न्यायालयान नाझरी बीच रिसॉर्टात संबंधित प्रकरणात मायकल लोबोक निरपराधी थारायला. Very old case. Before I could become MLA, this is of somewhere in year 2007 and 2008 when I became the block president of BJP. I had about to contest ZP election. So that was all political vendetta. My hotel is outside CRZ, which I spoke from that time till today. And CZMP has clearly shown us 50 meters away. Anybody would understand that it is 2 meters, 3 meters, 5 meters, 10 meters. 50 meters away. 50 मीटर फुडें आमच्या हॉटेलार. तर आमच्या फुडल्यान ग्राउंड प्लस 6 हा. आम्ही CRZ ना जाल्यार ती पयली मोडटली आसली. So this was a political vendetta case, and that time, since the order was passed against me during that time, so our hotel was demolished. That 38 rooms, 35 rooms, one wing. The remaining wings are there. We are running the hotel now. At the same place, I have to build more. So it is nothing but debris of that hotel had to be put somewhere else. So it is environmental degradation. So this matter which was there, Honorable Court has seen all the sequences and the matter why we were accused is whether we got any benefit that I am in CRZ. No, because I am out of CRZ. So that was purely shown to the court, and I am very thankful to the Honorable Court, and we believe in justice. That the case which was filed then is FIR which was filed when I was in opposition in 2009 when I was Zilla Panchayat member. It is acquitted today, and I am happy. So now See, it's the matter. Whether we are in CRZ or not, आता आमका तिंगा जाग्यार बांदूंक मेवतास.
आता लाईन आता येयली सीआरझेडाची लाईन 2018 येयली. आधी इमॅजिनरी लाईन म्हणून आली ते असे रुलर लायताले आणि हे करताले. सो आमची ती आउटवर्ड जे आसले ते आनी कोणाक पडलो. सो ते म्हणाले हे लेटर आम्ही इश्यू करूंक ना. ओके, ते लेटराचेर बोबाव जालो होतो आणि ऑपोजिशन रुलिंग पार्टी त्या टायमार कोण आसले हांव नांवां कोणाचीच घेना. आय डोंट वॉन्ट टू एक्यूज एनीबडी इन दिस मॅटर. But I know, and that person also know who put pressure on police and who put pressure on CRZ to file case on me. So, आता जे झाले तिथून आणि उलोवप ना. आमचे त्या लेटर खातीर आमचे हॉटेल मोडले, फेक लेटर म्हणून. सो पण आता लोक जाणा की आमी CRZ भायर आहा म्हणून. आणि म्हाका क्लॅरिफाय करपाची गरज ना. इज अ ब्लॅक अँड व्हाईट. And I am very happy that court has given the right judgment that since we were not part of CRZ, that letter does not stand. The case is all about whether you are in CRZ or out of CRZ. हांव जर CRZ आसलो आणि ते लेटर फेक केल्ले आणि लेटर आमकां बेनिफीट जाल्ले एक दुसरी गजाल. CRZ भायर. सो आता जे 2013 वर्सा धारगाळेच्या प्रवेश शुल्क बुथाचो तोडफोड आणि मारपेट या प्रकरणात महाराष्ट्राचे मंत्री आणि कणकवलीचे आमदार नितेश राणे हाचे सयत हेर सगळ्या 9 आरोपीक निर्दोष थारायले. म्हापशेच्या न्यायालयात सादर केल्ल्या पुराव्यांचेर हो म्हत्वाचो निकाल दिलो. हो निकाल 13 वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या प्रकरणाक निमाणो पूर्णविराम लागलो. त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिलाय त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार. सर एकंदर 2013 से घटना थी, क्या क्या कोर्ट का निकाल है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आखिर में जो फैक्ट्स है वो हमारे संग्राम देसाई जी और उन्होंने हमारे सबकी टीम ने, लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा. उन्होंने सभी फैक्ट को नजर के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया. इसके लिए उनका आभार मानतो. त्यावेळी जी घटना घडली त्याबाबत काय सांगायचं आहे? आता मला वाटतं की आज कोर्टाने योग्य तो निकाल दिलेला आहे. त्यांनी सगळे सत्यता तपासलेली आहे. मला वाटतं आता त्याच्यावर बदल परत बोलणं उचित नसतं. According to the evidence, the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case आणि म्हणून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की काही लोकांवरती असॉल्ट झाला होता आणि त्या असॉल्ट करण्यामध्ये नितेश राणे आणि त्यांचे सहकारी होते अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु प्रॉसिक्युशननी जो काही एव्हिडन्स दिला, इन दॅट एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशन वॉज नॉट एबल टू प्रूव्ह दॅट नितेश राणे और एनीबडी अलॉंग विथ हिम वेर इन्वॉल्व्ड इन सच ए इन्सिडेंट. As a result of which, the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case and therefore they have been acquitted. So prosecution ची केस अशी होती की त्या दिवशी जे कोणी तिकडे कामाला लोक होते त्या बूथवरती, त्या बूथवरच्या एका व्यक्तीला असॉल्ट केला होता अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु तशी काही घटना घडली असं आपण सांगू नाही शकत. प्रॉसिक्युशनचं असं म्हणणं होतं विच द प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड इव्हेंच्युअली. सो आय बिलीव्ह की द मॅटर हॅज कम टू एन एंड. कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल एक तर तो एक्सेप्ट करायचा असतो किंवा एक्सेप्ट नाही झाला तर अपील करायचा असतो. न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, आम्हाला ऍक्विट केलंय. देअरफॉर वी व्हेरी हम्बली एक्सेप्ट द जजमेंट गिव्हन बाय द कोर्ट. भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकार हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट्स सेव्ह नेशन पोस्ट केल्ल्यान बोळा पडला. आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो नाजाल्यार न्यायालयात धाव घेतले असो इशारो आप पक्षान दिला. तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुका वेल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधलो. देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. जस्ट लायक द नॅशनल फ्लॅग, जस्ट लायक द नॅशनल एंथम, द इंडियाज मॅप इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. ताचो प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ऍक्ट म्हणून आसा. अंडर दॅट ऍक्ट you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Narendra Sawaykar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आणि इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटिंग द पब्लिक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा अँड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्राईम डन बाय युअर गव्हर्नमेंट. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला.
हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पिसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून तांचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काढले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट अँड आउटसाइड द कोर्ट. मडगावच्या काँग्रेस गटान राहुल गांधी आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध केला. भाजपाच्या राजवटीत देशात जायते घोटाळे सुरू आसा आणि राहुल गांधीन ते उक्ताडार हाडला. हाकाच लागून आमच्या फुडाऱ्यांचेर हल्लो करपा खातीर आणि तांकां अटक करपा खातीर भाजपान पुलिसांचो वापर केला. आमी हे खपोवन घेवचे नात अशें काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायक सांगता. पेपर फुटी प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधानान हांच्या राजीनाम्याची मागणी मडगाव काँग्रेसी गटान केल्या. पळयात. ह्या घोटाळेबाज सरकाराची देशभर कारस्थाना चालू आसा. देशभर खुबशा मुद्द्यांचेर लोक आज उलयतात. सगळो घोळ चालू आसा आणि आज आमी हांगा जमल्या एका कारणां खातीर. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणे रेजिग्नेशन दिवचे ही फकाणां चालू आसा. 89 टायम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा. नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट, जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा, टेस्टिंग एजन्सी, तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात. आता हाजे तुमकां हांव कितें सांगता, भुरगीं डिप्रेशनान आसात, सुइसायडल थॉट्स येतात. आवय बापूय रीण काढून दीसभर काम करून भुरग्यांक शिकयतात आणि हो सरकार भुरग्यांच्या फ्युचराकडे खेळटा. जेन्ना आमचो लिडर राहुल गांधीजी हो आवाज काडटात आणि फक्त एक मागणी केल्ली की पार्लमेंटान हाजे बद्दल एक डिस्कशन जावचे आणि ताजेर तुम्ही हल्लो करतात आणि ताका भितर उडयतात, हे आमी कशेच सोदचे ना. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नीट एग्जामिनेशनाचे पेपर लीक जावन कितले भुरग्यांक त्रास जाता आणि एकदां जायना. डिफरंट एग्जामिनेशन फाटली ह्या बीजेपीच्या काळान, बीजेपीच्या सरकाराच्या काळान टोटल 152 पेपर लीक जाल्या ऑफ डिफरंट एग्जामिनेशन. आणि आज पासून कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. आख्खो देश मागता की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हांणी रेजिग्नेशन दिवचे, नाजाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो. कोण ते करनात, कित्याक हेवूय बी शामील आसा ह्या पेपर लिकान. हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायल जाल्यार रॉंग जावचे ना. पेंजीम हें केल्लें प्रोटेस्ट केल्लो आमच्या भुरग्यांनी, 1000 भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. दिल्लीय बी कितल्या भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. मारला तांकां, रगत काडल्या तांची. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी हाकाय बी असो केल्लो आहा. हो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्ल्या आनी आमचे 3 डिमांड आसा. एक म्हणटा तो इमिजिएटली धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन जावचो, नाल्यार गव्हर्मेंटान ताका सॅक करचो. दुसरी डिमांड, इमिजिएट पार्लिमेंटाक डिस्कशन जावपा जाय ऑन इरेग्युलरिटीज ऑन दीस एग्जामिनेशन. जे फेलियर जे जाल्ले आहा हाजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपा जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. आनी थर्ड म्हणलें जाल्यार इतले जे FIR आनी भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आहा ते FIR विड्रॉ करपा जाय आनी तेंचेर जे पुलीस केसीस बी घातिल्ले आहा त्यो सगळ्यो विड्रॉ जावपा जाय. नीट पेपर हो जो लीक केला ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी आणि स्पेशली 100% अकाउंटेबिलिटी गोज टू धर्मेंद्र प्रधान. तो HRD मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा. देशभरान ह्या वर्सान 152 पेपर लीक जाल्या. 0 कन्विक्शन्स, नॉट इवन 1 सिंगल पर्सन अकाउंटेबल. हांगा तांकां पार्टी फोडपाक हांगा बाकीचे ED, CBI सगळे वापर करतात. पण जे पेपर लीक जातात तेज्या खातीर तांकां एक मनीस सापडना, एक मनीस कन्विक्ट जायना. This is a complete collapse of the situation, law and order, education system. Also, we are also demanding that there has to be a change in the education system. काँग्रेस हावसाचेर तांकांच तांचो विशय खबर ना, कित्याक ते आयल्या त्या लोकांचे जर तुम्ही बायट्स पळयले आसा तांकांच खबर ना. ते म्हणटा म्हारगाय वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बील वाडला, उदक हे मेळना म्हणून आमी हांगा आज आयल्या. अरे सरकार कोणाचो? आणि त्यांची लाठीचार्ज केलो. हे BJPचे कार्यकर्ते ते सिव्हिल ड्रेसान लाठी घेऊन तांकां मारपा लागले. सो वी ऑल्सो हॅव डिमांडेड की सगळे जे केसीस ह्या भुरग्यांचे जाल्या दॅट ऑल्सो शूड बी रोल्ड बॅक अँड इट्स अ कंप्लीट चेंज. देर हॅज टू बी अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम. आर डिमांड विल कंटिन्यू. आम्ही गोंयभर आज प्रोटेस्ट दवरला.
गणेश उत्सवाच्या फाटभुंयेर मुर्ती तयार करपाक प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणल्यारच पीओपी वापराचो प्रश्न परतून मुखार आयला. मुर्ती उत्पादनात 20% पीओपी वापरपाक परवानगी दिवपी राज्य सरकाराची अट बेगोबेग फाटी घेवपाची मागणी पेडणे मतदारसंघातल्या शिल्पकारांनी केल्या. हे परिस्थितीक लागून पारंपारीक पद्धतीचो उपेग करून उंचेल्या दर्जाच्यो मुर्त्यो तयार करपाक शक्य ना असो तांचो दावो आशिल्लो. प्लास्टर पॅरिस 20% आणि माती 80%. हे बरोबर करूंक ना. हे अशें जावंच शकना. कित्याक हे आमचे मिक्सिंग आमी केव्हा आतां म्हाका जरी 30 वर्सां आमी गणपती करता हे अशें आमी केव्हा करूंक ना आनी अशें जावचेंय ना. हे सरकारान मातसो निर्णय मातसो फाटी घेवपाचो. आयज आमी जमले ते आमचे सगळे चिकट माती पासून गणपती तयार करपी सगळे आमचे पेडण्यांतले मुर्तीकार तशें इतर क्षेत्रांतले सुद्दां जे कोकोनट क्राफ्ट करतात ते आमचे सोनू शेडगांवकर तो सुद्दां हांगा आयज जमला. आमचो आयज जमपाक कारण म्हणजे आमचो आज असो विशय आसलो की आमी जाणा की ह्या फावटी आमच्या गव्हर्मेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमचो तेंच्यांनी असो कायदो काडला की ते म्हणटात की चिकट मातयेन म्हणटा ते 20% पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पॅरिस वापर करू शकता आणि तुम्ही मूर्ती तयार करू शकता. की आमी इतलें सांगपाक सोदता की आमी जर आतां म्हाका तर 20 वर्सां ह्या फिल्डार आहात तशें आमचे खुबशे सिनियर आहात जे कितलींशीं वर्सां तांकां अनुभव आसा चिकट मातयेचो. आमी जाणा की चिकट मातयेन पीओपी घालून केव्हाच गणपती तयार जायना. हे खंय तरी तेंच्यांनी जो रूल घातला डिक्लेअर केला तो फाटी घेवपाचो तो कंप्लीट चुकीचो आसा. जेणे करून जर तेंच्यांनी अशेंच जर ते आमचे कंटिन्यू दवरीत आनी तो रूल दवरीत जाल्यार कितें जातलें की लास्टाक हे जे शाडू माती म्हणून बाजारांनी गणपती विकतात हे आमचो गव्हर्मेंट तांकांच सपोर्ट करतलो. हो बेग्यांतल्या बेगीन तो रूल फाटी काडपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची मुर्तीकारांची मागणी आसा. मेमोरेंडम दिलात की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचेर निर्बंध घालचे आणि एके वाटेन पेडणे तालुक्यान भरपूर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्ते पावल्ले आहा. त्या मुर्त्यांचेर कशे निर्बंध येतले आता जाले आमी ते सुद्धा त्याच्याच हेल्पान आमी सीएमा कडेन पावले की आमी दिल्ले लेटर सीएमाक की खंय तरी पीओपी गणपती आमच्या पेडण्यान बाकी गोंयभर वचना आमी जाणा अख्ख्या गोंयान येयल्या पूण आमी विशय घेवन गेल्ले आमच्या पेडण्यांतलोच पयलीं. आनी तेन्ना आमी ताका सांगलेले आमी की सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की खंय तरी स्ट्रिक्टली बंद जातले म्हणून. पूण आमी जाणा की आयतल्याच परिसरांत आमकां पीओपीचे गणपती दिसून येता. पूण हे खंय तरी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा आनी गोवा पोलीस यांच्यांनी स्ट्रिक्टली चेकिंगूय जावपाक जाय आनी सगळें ह्या फावटी कोणाकूच सेल करपाक दिवपाक जायना. आमचे गोंय हे आसा ते व्हडले कलेची खाण आसा. आज हे कलेचे खाणीन आमी जगभर न तर अख्ख्या इंटरनॅशनलाक सुद्दां पावले आसा सगळे जाण. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो. 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोय पर्यटन खाते गोय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल. चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीम गोमंतक